आनी मागीर जेजू तांकां म्हणटा आतां तुमी वचात, पूण अनबावार्थांच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामारेकारांच्या शारांनी वचूं नाकात. आतां हे अनबावार्थी म्हणजे कोण? हे उतर चुकीचें. भावार्थ नासलो मनीस संवसारांत भोव उणे आसात. चडश्यांक भावार्थ आसाच, पूण वेगवेगळो भावार्थ. हांगा अनभावार्थी म्हणजे जुदेव न्हय आसल्या लोकां मदें वचूं नाकात. कित्याक जेजू तशें म्हणटा? कित्याक आजून ते पुरते तयार जावंक नात. आतां दुसऱ्या लोकां मदें वचून जेजूची बरी खबर परगडतलो जाल्यार ताका जाय ती तयाराय गरज आसा. तितलें ट्रेनिंग तांचें आजून जावंक ना. देखून जेजू म्हणटा आतां तुमी तांच्या शारांनी वचूं नाकात, सामारेकारांच्या शारांनी वचूं नाकात म्हणटा जेजू. कित्याक गाय? कोण हे सामारेकार म्हणजे? ते जुदेवूच, पूण ते दुसऱ्या धर्माच्या लोकां लागीं काजार जावन मिसळ. आमी गोंयांत मिस्तीस म्हणटा न्ही, तशें ते मिस्तीस जुदेव. आनी हेर जुदेव सामारेकारांक सकयल्या नदरेंतल्यान पळयताले. आतां जेजू म्हणटा तुमी थंय वचूं नाकात, कित्याक तुमकां थंय वावर करूंक जावचो ना. पूण तुमी आतां सांडलेल्या जुदेवा मदें वचात म्हणटा जेजू. म्हणजे पयलो वावर, ही बरी खबर आमच्याच लोकांक पावोवन दी अशें जेजू सांगूं सोदता. जेजू अशें सांगूं सोदिना दुसऱ्यांक ती खबर दिवची न्हय. कित्याक शेवटी सर्गार वेच्या आदी जेजून कितें म्हणलें आपल्या शिसांक? वचात आनी सगळ्या संवसारार म्हजी बरी खबर परगटात. म्हण आज आमी कितें आयकलां ती तात्कालीक टेम्पररी ताकीद, आज्ञा.